जातीवाद, छळवाद, धर्मवाद असे वेगळे वेगळे वाद आज जे उपस्थित केल्ले वतात हांचे पासून प्रत्येक नागरिकाक स्वातंत्र्य मेळोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी तें मेळोवपा खातीर झगडचें पडटलें. म्हणजे आमी जर सुभाषचंद्र बोसाक जर मुखार दवरलो दोळे मुखार जाल्यार ताणें जशें म्हटलें की फ्रीडम इज नॉट गिवन, फ्रीडम इज टेकन. हे आज जितले पळय आतां हे चलतात, चळवळी चलता, ह्यो बेसिकली ह्या रातच्यातल्यान मुक्त करपा खातीर जाल्ल्यो चळवळी. ते कसल्यो चळवळी जायत ते ठामपणे मुखार धरून ते सांगपाक शकतात हाजे स्वातंत्र्या खातीर हें योगदान आसा, हो स्वातंत्र्य मुवमेंटाक गेल्लो इतल्या वर्सां भितर पडिल्लो अशे लिडर तांचे कडेन ना. आनी म्हणून तांकां मागीर आमगेले जे लिडर आसात तांकां मुखार दाखोवचें पडटा. सुभाष चंद्र बोस सदांच टोटल फ्रिडमाक हें करतालो. ही वॉज फॅसिलिटेटर ऑफ टोटल फ्रिडम. ताका आमी पूर्ण हें म्हणटात अखंड भारत. आयज त्या अखंड भारताक तोडो निर्माण करपाक भारतीय जनता पार्टी आनी RSS आयज मुखार चल्लेले आसा. Now we urge the speaker that the time limit that is given to the Manipur speaker, that is 4 weeks, same is applied to our speaker also. But the government is manipulating the reservation like they have done it in the past. We fear that this reservation should be done on a policy basis. Yeah, we have already passed a resolution and we have already declared that this time, because it is the law, we will contest all elections on the party lines, on our hand symbol. All 50 seats. We may not contest all 50 seats. Maximum we are targeting is 40 seats.